jauh lebih itu, jauh lebih. Dia pada sosok saya. Kalau boya, rokok jalan apa rokok? Rokok jalan itu berapa? पैसा विस्तारतो आहे काढता गेला डायरेक्ट ऑलरेडी गेला होय घालून नको आलतलो तो हांगासर इंडियन लोकांची सेफ्टी ना वयर आमी रायबंदकारांनी हांगासर सगळ्यांनी बसीचो अरेंजमेंट प्लस हेजो आमकां एम्बुलन्स सांगलो पण आमच्या खातीर पण आयज हांगासर तेंच्याच लोकांक एम्बुलन्स धाडपाक इतलो टायम लागलो तेंचो प्लॅनिंग म्हणजे सामको कितें जाला आतां आमचो प्रेस जाला आमी माती देवली वयल्यान तेंचो लिबर समज आमी म्हणटा कितें टिमचीच सेफ्टी ना जाल्यार आमच्या गांवाच्या लोकांची कशी सेफ्टी आसली आनी आमी परत आतां डिस्कशन केल्लें हेजे व्हडलें आनी 15-20 दीस अर्दवर जालें आतां गाडी हांगासर ते स्पॉटार पावपाक 2 मिटरान हांगा उदक लागता तांकां प्लॅनिंग काय ना तेंचो कितेंच प्लॅनिंग ना तेंचे कडेन कांयच ना हांगासर एकटो पयसो ना लेबर न्हू लेबराचें सोडून दी हांगासर आयज गांवचे लोक हांगा जमले म्हणून इतलें जाता एम्बुलन्साक सुद्दां आमी आपयला हांगासर लोक सगळे तेंचो लेबर हांगा इंजिनियर ना तेंचो कोणूच ना कॉन्ट्रॅक्टर काय ना गुड मॉर्निंग माझे नाव गणेश गोवेकर फायर ऑफिसर ओल्ड गोवा फायर स्टेशन आय थिंक आतांक ते तुम्हाला आमकां हेडक्वॉर्टर्स कंट्रोल रुमाच्यान कॉल केले रिबॉन्डर जे रोडाचें काम थंय चलता ते एकटो पर्सन काम करता तेन्ना मातीन ट्रॅप जावन ती पडलो इमिजिएटली ओल्ड गोवा फायर स्टेशन ड्युटी क्रू आमचो रोहिदास परब आमची ड्युटी क्रू इमिजिएटली आमी टर्न आउट केले इमिजिएटली मिनटाच्या भितर आमी हांगा ते स्पॉटार पावले स्पॉटार आमी पावन कितें पळयलें जे रोडाचे पायपलायन जे डिगींग कितें वर्क आहा तेच्या भितर एकटो मनीस तो वो शिरकलो इमिजिएटली आमच्या ड्युटी करून आमी आमचे जे स्पेशलायज इक्विपमेंट आहा ते इक्विपमेंट घेवन तेका वो रेस्क्यू करपाचें काम ते चालू केलें रेस्क्यू करता तेन्ना कितें जालें चडशी चिकल माती आसलेल्या कारणान आनी रोडी तो सकयल तो देंवपाक लागलो हेज्या खातीर मातशें आमकां तो प्रॉब्लेम तो कसो जालो पण आमी आमचे जे इक्विपमेंट घेवन आनी विथ द हेल्प ऑफ कितें ते JCB आमचे ते सगळे ते ड्युटी करून तेका हो भितरले शिरकले तेतूंतलो काडलो आनी 108 एम्बुलन्सीक हँड ओवर केलो पण तेजे कंडिशन कितें आसलें स्टार्टींग तुमी येयले तेन्ना कंडिशन आसलो तो आमी येयल्ले वत तेन्ना तशें काय आमी अशें ताका चॅक करूं ना इमिजिएटली 108 एम्बुलन्स आसलेली 108 एम्बुलन्सीन ताका चॅक केलो आनी इमिजिएटली आमकां सांगलें ताका वयर ते काड म्हणून आमी जेन्ना हांगा पावले पळय तेन्ना तेन्ना 108 गाडी पावली हांगासर ऑलरेडी तेका आमी तेंचो आहा पळय डॉक्टर आपयलो आमी तो तेका आमी तेजे हात एक मोकळो केलो आमी मोकळो केल्या पण तेका म्हणटा तूं नो सायड चेक कर म्हटलें पल्स चेक कर म्हटलें पल्स केल्या उपरांत म्हणटा आपल्याक डावट येता म्हणून डावट येता ती सारकी सांगूंक शकना आपल्याक फूड वयर काडला म्हणून वयर काडल्या उपरांत तेणी परत चेक केलो म्हणलो म्हाका आतां 99% तो गॉन असो म्हणून लागलो त्या आमी वयर काडलो आतां तुमकां हांगासर हांव स्टार्टिंगच्यान पळयता हांगासर हें करता आसतना तेन्ना हांगासर तुमकां कितें त्रास जाले म्हणजे दुसरे सायडीनच्यान ती एक हें आसली पळय ट्रेन आसली पळय ती एक सायडीनसून कोलॅप्स जावपाक लागली तरी आसतना आमची सेफ सायड धरून आमी ती इल्ले पिका सायन चेक करून आमी भितर जाली आनी तेका वयर काडला चिकली माती आसलेली तेच्या खातीर कितें ते जावपाक लागली रोडाची ती सायडीची बरी स्ट्रॉंग आसली पण ऑपोजीट जी सायड आसलेली ती मातशी ती देंवपाक ती लागली तरी पण आमी तेका सपोर्ट दिवन इल्लेली माती काडून तेका तितली आमी भायर काडून 108 हँड ओवर केला सर